भायर न्ही पावस आसा पळय न्हू सामको व्हडलो पडटालो आनी जसो पावस पडटा म्हळ्यार जितलो पावस पडटा पळय न्हू तेज्या डब्बलीन जो आसा पळय न्हू वारो मारता. गडगड जगलो तें अशें कांय आसना बट वारो जो आसा पळय न्हू भरपूर मारता. आतां तुमच्या थंय बी कसो असो म्हळ्यार वारो मारून पावस पडटा काय कमेंट करून सांगात. बट आमच्या हांगासर न्ही वारो भरपूर मारता. पावस आसूं वारो जो आसता पळय न्हू तो चालूच आसता. भायर भरपूर वारो मारून असो पावस पडटालो आनी अशें ना की कंटिन्यू पावस असो पडत रावता अशें ना. मदीं मदीं थांबताय बी पावस. एक एक दिसा वत बीन आसता, एक एक दिसा दमटी करूनच आसता बट पावस आसना अशें बीन आसता. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें इवनींग असो स्टार्ट केल्लो आसा. आनीक बाय जे आसा पळय न्हू भितर जस्ट आतांच न्हिदलेले. हो नाशिल्लो घरा कडेन, हो कामाक गेल्लो, सकाळीं गेल्लो. सो इवनींग येयलो तो. ताका लागून आयज म्हजें काम जें आसा पळय न्हू म्हळ्यार जें घरांतलें काम आसता पळय न्हू तें सगळें स्लोली जें आसा पळय न्हू तें जाता. तुमकां तर खबरूच आसा बायेचें. बाय आसल्या कारणान न्ही जुबजुबीत अशी करून कामां म्हाका जाय पळय न्हू तशी आनी त्या स्पिडीन जी आसा पळय ती करपाकच मेळना. बायेक पळोवन ताका हें करून जें आसा पळय न्हू सगळीं कामां जी आसा पळय ती करची पडटा. भायर गेले आपूण भायर धांवन येता, किचनान गेले आपूण येता अशें करता तें. म्हणून ताका आतांच जस्ट न्हिदयल्लें हांवें आनी म्हटलें कपडे धुवन दवरलेले आशिल्ले बायेचेच ते सुको घालून घेतले. थोडीशी तेजी खेळणी हांगा थंगा पडलेली ते सगळे करून घेतले सगळें सारकें. आनी आतां ल्हान भुरगे घरान आसा म्हणटकीर घर अस्ताव्यस्त हें मातशें जाताच. सारकें अशें आसपाक जाय तशेंच आसता अशें ना. हेवटेन तेवटेन कितें ना कितें पडलेलें आसताच, मातशें बुरशें हें जाताच. आनी तें म्हाज्याच घरान न्ही तुमगेर जर ल्हान भुरगीं आहा न्ही जाल्यार तुमगेरूय बी हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें आसतलेंच. हाय हॅलो गूड इवनींग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आतां न्ही सांजची जाले 5:30 आनी हो टायम जालो की ना दारां बिरां जें आसा पळय न्हू विंडो दारां सगळें बंद करचें पडटा. नाजाल्यार मच्छर न्ही मागीर रातभर इतलो त्रास करता जाणा. ह्या टायमार अशें करून मच्छर येता आनी पावस बिवस येयला म्हणटकीर खूबच जाता. अशें बाकीच्या दिसांनी बी आसता म्हळ्यार अशें बाकीच्या सिजनान बी मच्छर, बट पावसाच्या सिजनान भरपूर ती सगळ्याक आसता. आनी अशें करून आमच्या हांगासर झाडां बिडां भरपूर असल्या कारणान खूब जाता जळार जी आसा ती. सो ताका लागून 5 5:30 जाली की ना हांव दारां विंडो आमी बंद करता. सो मागीर बायेक बीन खाता न्ही ती ताका लागून. सो ताका लागून दारां आतां बंद केलां. आतां न्ही सांजची 5:30 जाल्या आनी आयच्या दिसाच्या व्हिडिओक म्हणलें स्टार्ट करया अशें म्हणून. आतां सकाळच्यान व्हिडिओ ना स्टार्ट करपाचें कारण तर तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलांच की हो नाशिल्लो. आयज हो सकाळ फुडें बेगीनच गेल्लो. आय थिंक 9 कितल्यांक हो गेल्लो सकाळ फुडें. सो आनी दनपारां येवपाचो आशिल्लो एक्चुली, जेवपाक येता म्हणटालो म्हाका बट येवना. मागीर तें काम जालो म्हळ्यार लेट जालो ताका येवपाक. तो कितल्यांक येयला आतां 4:30 कितें तरी येयला तो. सो तेजो म्हळ्यार बायेक जें आसा पळय ना म्हाका एकल्याकच हँडल करपाक पडलें. आनी मागीर बायेक म्हळ्यार हें करता आनी म्हळ्यार बायेक सांबाळप घरांतलीं कामां बी म्हळ्यार मातशें सगळें हॅक्टीक वता न्ही. ताका लागून आयज सकाळच्यान व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केलो ना. आतां तुमी म्हणटली बायेक सांबाळप घरचें कामां जायनाका म्हणून. पळयात कितें आसता जाणा, मनशाक जी संवय जाता पळय न्हू ती संवय ओके. आतां म्हाजें कशें हो आसता न्ही मोस्टली असो करून मॉर्निंग हाफाक असो करून घरा कडेन, नाजाल्यार गेलो सुद्दां जाल्यार तो येता 12 12:30 बी अशें. मागीर ताच्या नंतर रांदपाचें अशें काम करता. मागीर आतां कितें जाल्यार ती संवय जाल्या अशें करून. आतां जर जसो जसो हो असो करून कामाक डेली असो करून भायर सरपाक लागलें कित्याक मागीर म्हाका बीन संवय जातली की बाय आनी काम प्लस व्हिडियोज जे आसा पळय ते कशें हँडल करपाचें तें. सो तेजो म्हळ्यार आतां मातसो म्हाका हॅक्टीक वता इतलेंच. संवय आतां घातल्या न्ही ती संवय जावन पडल्या अशी. सो हो येयलो आतां 4:30 4:15 4:30 सुमार. येतगीर आपूण जेवना म्हळ्यार घरा कडेन येवन जेवना, जेवन येयल्लो तो. इतलो लेट आनी कितें जेवतलो न्ही ताका लागून भायरूच जेवन येयल्लो आयज. सो म्हटलें ओके अशें म्हणून आयज सगळें बायेचें जें कितें आसा पळय सगळें हांवेंच केलें. आनी उदळ बाय न्हिदला तेन्ना हांवें शूट केलें. मागीर आनी परत शूट केलें ना कित्याक की बाय उठलें मागीर रोखडेंच. मागीर आनी कांय शूट बी करूं ना हांवें. आतां हो येतगीर हेणें ताका आतां म्हळ्यार हो घेवन बसलेलो तें न्हिदलें परत आतां कित्याक तें रोखडेंच उठलेलें न्ही ताका लागून. सो तें न्हिदलां आतां भितर. 5:30 जाली, चायेचो टायम जालो. तर पावस पडटा असो मदीं मदीं. खूब असो पडना बट असो थांबून बिमून पडटा. वत ना बट दमटी जाता. पावस पडटा मागीर पावस ना जाल्यार दमटी जशी उरता. तर आयज अशी च्या करया अशें म्हणून चिंत्तालें. मागीर हांव म्हणपाक लागलें च्या नाका अशें म्हणून. मागीर म्हटलें चल पपाय हाडलेली, काल संडे आशिल्लो न्ही, पपाय हाडलेली.
सो ती आसा. तर म्हटलें चल आयज पपाया मिल्कशेक करुया अशें म्हणून. दूद आसा हो च्या नाका म्हणपाक लागलो. म्हणून म्हटलें पपाया मिल्कशेक जो आसा पळय तो करुया अशें म्हणून. तर पपाया मिल्कशेक करता आतां आनी तुमकांय बी दाखयता हांव कशें करता तें. रेसिपी अशी शेअर करना बट दाखयता हांव कशें करता तें. आतां थोड्योश्यो रेसिपीज आसा रिक्वेस्ट त्यो बी शेअर करपाक जाय. ओके सो जळार खाता हांगासर. तर या आमी भितर. हो आसा दाखयता तुमकां मेळयता मागीर हो आयलो की. लायट बी पेटून आशिल्ली घरा भायर रुमान येतला. सो पयलीं मिल्कशेक जो आसा पळय तो करून घेवया आनी मागीर हेका बी मेळयता. हो आसा भायर सगळें हें करून उजो घालता दाखयता तुमकां मागीर. हांगासर थोडेशें क्लिनींग केल्लें न्ही तें कचरो पडलेलो. मला प्लास्टीक बीन जें कितें आसता पळय तें आमी कचरो व्हरपाक येता तेन्ना दिता. विकातल्यान एकदां येता तेन्ना दिता. आनी कट्ट्यो बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आमी अशें करून जळयना. सोण्णां कट्टे त्यो दवरिता तशेंच. हे बेश्टो कचरो जो आसता पळय न्हू जो सगळो क्लीन करून जो कचरो येता पळय तो कचरो असो करून जळयता आमी. आतां पावसाक भायर पळय असो करून पावसाक जो आसा पळय न्हू मातशें रेरली अशें करून हें करप जाता. पावसाक न्ही अशें करून परत कितें अशें करून जळोवपाक मेळना न्ही. सगळें एक कडेन स्टॉक करून अशें मागीर पावस ना तेन्ना मातशें अशें निवळ अशें आसता तेन्ना मागीर जळयतात. हाका म्हटल्यार पावस ना न्ही आतां मातसो जळय अशें म्हणून. आनी बायक पळय दार दुखयता. सो न्हिदलेलें आतां न्हिदलेलें हेणें ताका न्हिदयल्लें आतांच. अर्दवर सुद्दां न्हिदूना. उठलें रोखडेंच 15-20 मिनटां. हे आनी कितें तुजीच कंप्लेन सांगता हे म्हणटा तें. जळार आसा मच्छर आसा. सो चलो हांव पपाया मिल्कशेक करता. बारीक बेश्टी पपाय दिवया आनी आमी मिल्कशेक करूया. दूध घालतलें न्ही तेका दूध अजून दिवना न्ही भायलें. पयलीं मातशें स्मॅश कर आनी ते इल्लेशें काड 4 स्पून आनी मागीर दूध घाल. ते तशें खावपाक बेजारता लिक्वीड फॉर्मान. सो ही हांगासर पपाय काल हेणें हाडलेली. सो म्हटल्यार आयज कट करून घेवया. बरी आसा मोठी बीन आसा आनीक पिकल्याय बीन ती वास येता पिकलेलो. सो ही न्ही हांव हाफ करतलें आनी हाफ जी आसा पळय ती यूज करतलें आतां. आनी म्हळ्यार मिल्कशेक करपा आनी हाफ जे आसा पळय ते पिसीस करतलें. आतां हे न्ही कितेंच करूं दिना चेडूं. सगळें येवन हात घालता. सगळें नाका आशिल्लें जाय ताका. हे कितें. आनी तेज्या खातीर न्ही ही हांगासर हांवें थोडीशी तूप मिरयां जी आसा पळय ती फुगत घातल्या. एक 5 मिनटां जालीं घालून. सो ही बी यूज करतलें. आनी थोडोसो इलायची पावडर जो आसा पळय तो. ओके सो पयलीं ही पील करून कट करून घेता. ही पळय हांगासर बारीक अशें न्ही पीस कट करून घेतलें हांवें बारीक खावपाक लागून. ताका जर प्युरी केली न्हू तें खायना. आनी हांवें ताका न्ही पयलीं स्टार्टींग अशें जेन्ना फक्त प्युरीज दितालें पळय ताका फ्रुट्साची बी तेन्ना पपाय ट्राय केल्ली 2दां. दोनीदां ताणें रिजेक्ट केल्ली. आतां पळोवया खाता जाल्यार. हे हांगासर हांवें कट करून जारान घातल्या मिक्सर जारान. आतां हें मातशें हांव ग्रायंड करून घेतलें म्हळ्यार बारीक हें करून घेता दुदान हें घालून. पयलीं न्ही हें बायेक दिवन दिता. बायेक दिल्यार हो खाव येतलो. बायेक दिलें जाल्यार बाय सगळें शितोडो घालता आनी दवरितलें. अर्दवर बी न्हीद ना ताका 15 मिनटान उठलें तें आतां. हाती दिनाका हात मारून उडयतलें. पयलीं स्टार्टींग जेन्ना आमी ताका लायिल्ली पळय हें पपाया प्युरी तेन्ना ताणें दोनीदां रिजेक्ट केल्ली. आतां पळय खाता जाल्यार. सो बायेच्याच फाटल्यान म्हाका टायम जालो कितलोसो. हो थंय क्लीन करतालो न्ही हें कशेंच हें करना जालें. दवरलें हें उस्तिता तें उस्तिता अशें म्हणून हांवें तो येयसर वेट केलो. सो चलो हितून बाकीचें सगळें जें कितें आसा तें घालून घेवया. सो थोडोसो इलायची पावडर. खूब जाणां अशें करून हें बी करता पळय मिल्कशेक बी तितून घालना. बट हांव न्ही बारीकसो एक पिंच असो पळय घालता जस्ट एक लायट असो हेका लागून. हें हांगासर दूद आसा वीथ मलाई. दूद जें आसा पळय तें घालून घेता हितून. दुधाची साय सकट बरें जाता दाट जावन येता. ओके सद्याक हें थोडेंशें घातलां हांवें. तुमी जाय जाल्यार हनी बी घालपाक शकता. शुगर जाय जाल्यार घालपाक शकता. पूण पपाय हांवें टेस्ट केल्या मातशी गोड आसा ताका लागून हांव आनी कांय घालना शुगर बीन. हनी बीन घालना. हेच दूद आनी हेच जें आसा पळय तें मातशें वांटून घेता आतां.
हांगासर म्हाजी थीक अशें न्ही हें रेडी जाल्लें आसा. हें पळयात कितलें थीक केलां पळय हांवें, म्हळ्यार दूद कमी घातलेलें न्ही तेका लागून. हें पळयात. सो हें न्ही आतां हांव ग्लासान घालून घेता पयलीं म्हणल्यार. आतां हांगासर तूप मिरयां एक स्पून जो आसा पळय न्हू तो घालता. मिक्स करात आणि पिळून घेयात, मस्त लागता. ओके, म्हाका न्ही असोच मिल्कशेक जो आसा पळय तो आवडटा. म्हटल्यार अशें करून तितून चड अशें तामजाम ना, आयस बीन जो आसा पळय तो हांव घालना कसलेय मिल्कशेका. म्हाका असो चड चिल्ड असो आवडना. केन्ना असं गरमेच्या सिजनान बी मागीर वयल्यान एक क्यूब बी असं करून घालता, नाल्यार ना मोस्टली. सो चलो हेका दिवन येता, पळयता कितें म्हणटा तो. वयल्यान न्ही दुदाची साय न्ही घातली हांवें आनी मिक्स केली, सो तें शूट केलें आसलें. बाय खायना न्ही रे तूं, हो खावूं लागलो भायलें. हेजे वयल्यान हितून घाल, वयल्यान 4 क्यूब्स. सा डेकोरेशन करनाक रे, मिक्स करून खावपा तें फायनली. आतां येता पळय, आतां तेका जाय पडटलें. आमकां कितें हाडलें की जाय तेका. खायना पपाया सामकी स्टार्टिंगच्यान रिजेक्ट करते. सो चलो पुरो रे. काय हो तारक मेहता पळोवंक दिना, टीव्ही लायिल्ले खेपे हेच लायता. आयज च्या ना, आयज च्यायेच्या वाट्याचें हें. सो हांव म्हाका थोडीशी एक्स्ट्रा तूप मिरयां घालून घेता. म्हाका आवडटा तूप मिरयां जी आसा पळय न्हू ती, किद्याक अशें करून हांव घालता. लिंबू सोडा किंवा लिंबू पानी बी केलें न्ही जाल्यार बीन हांव तूप मिरयां जी आसा पळय ती घालता, आवडटा म्हाका. सो अशें करून मातशें थीक अशें केलां आनी हें. ओके, सो चलो आयज आमी च्या ना, सो हेच जे आसा पळय तें एन्जॉय करतात. समजो जायो, हेच जे आसा पळय तें एन्जॉय करता आनी मेळटा मागीर तुमकां. बाय खायना, तुमकां सांगना पपाया ते पयलीं सान रिजेक्ट करता म्हणून, आवडना तेका पपाय पयलीं साकून. हांवें न्ही बायक आयज पपाय परत जी आसा पळय ती एकदां ट्राय केली. बारीक क्यूब्स अशे कट करून दिले हेजे कडेन खावय म्हणून. खावना, मागीर हांवें बी ट्राय केलें, खायना जालें तें. मागीर न्ही हांवें तेका आमकां जो मिल्कशेक केल्लो पळय न्हू तो दिलो. सो तो न्ही तेणें थोडोसो खालो. पयलीं न्ही तें तोंडान घेवन वडोवपाक लागली फू फू करून, आनी मागीर न्ही तेका हांव तरी पूण अशें करून लायत रावलें की पळोवया कितें करता तें अशें म्हणून. मागीर न्ही तेणें एक थोडेशे 1-2-3 स्पून जे आसा पळय न्हू ते खाले, बारीक स्पून. आनी एट अ टायम न्ही तेका अशें फूल स्पून काय लायना न्ही, 1/4 स्पून असो हांव तेका लायतालें, खाता जाल्यार पळोवया म्हणून. थोडेशें खालें तेणें, बट ओके म्हटलें चल, कित्याक की स्टार्टिंगच्यान तेणें पपाय जी आसा पळय न्हू ती रिजेक्टच केल्या, खावंकूच ना म्हणून म्हटलें चल आसूं अशें म्हणून. आनी न्ही हो म्हाका म्हणटालो आसूं नाका, दिवनाका तेका अशें म्हणून. हांवें म्हटलें चल पळोवया तरी अशें म्हणून. हो म्हाका नाका कित्याक म्हणटालो, कित्याक की तितून आमी दूद घातलेलें न्ही आनी तेका भायलें दूद जें आसा पळय तें हांवें आजून दिलें ना. सद्याक न्ही तेका 9 म्हयने जे आसा पळय ते जाल्ले आसा. स्टील तेका हांवें भायलें दूद जें आसा पळय तें आजून स्टार्ट केलें ना. भायलें दूद इन सेन्स पॅकेटांतलें दूद जावं अशें करून जें काव मिल्क बी जें मेळटा पळय तें तेका हांवें दिलें ना. तेका हांव जस्ट ब्रेस्ट फीड आनी फॉर्मुला हेजेरूच तें आसा. सो तेका लागून हो म्हणटालो आसूं अशें म्हणून. पण हांवें म्हटलें पळोवया अशें म्हणून, दिवपाक जाय न्ही आतां हेजे फुडें बी स्टार्ट करपाक जाय न्ही. तेका लागून म्हटलें चल हितून मिक्स केल्लें आसा न्ही दिवया. आनी भुरग्याक खंय न्ही जेन्ना पळय तुमी भायलें दूद दिता न्ही, केन्नाय जावं तें, केन्नाय जेन्ना पळय तुमी इंट्रोड्यूस करता पळय तेन्ना न्ही डायरेक्टली बोमाक घालून दूद दिवूं जायना खंय. तें जें पळय कितें तुमी तेंचे खातीर डीश करता पळय तितून मिक्स करून दिवप. फॉर एग्जांपल सत्व जावं तुमी तेंकां सेरेलॅक करता जावं असलें मिल्कशेक जें कितें आसा पळय अशें करून मिक्स करून दिवप खंय तेंकां. सो म्हणून म्हटलें पळोवया अशें म्हणून. सो तेणें 1-2-4 स्पून खालें, पळोवया म्हटलें कितें रिएक्शन जाता, वॉमिटींग जाता, कितें जाता जाल्यार. बट देवाच्या कृपेन तेका तशें कांय जालें ना, टचवूड. सो म्हटलें ओके, म्हणल्यार हेका आतां मुखार जर केन्नाय दूद दिलें दूद सूट जातलें अशें म्हटलें. सो आतां पळोवया कशें केन्ना कितें दिवपाचें तें तेका, म्हणल्यार दूद जें आसा पळय न्हू तें. बट इतलें शुअर की हांव तेका न्ही भायलें दूद जें आसा पळय तें केन्ना स्टार्ट करचें ना. एटलिस्ट तेका 1 इयर तरी कंप्लीट जावपाक जाय. 1 वर्स कंप्लीट जाल्या नंतर न्ही हांव तेका मागीर भायलें दूद जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट करतलें, तेच्या पयलीं करचें ना.
सो सगळे खाऊन पिऊन जाले. मागीर तुमकां खबर आसा कितें अशें केलें म्हणटकीर आयदनां जी आसा पळय ती भरपूर पडटा. आयदनां आशिल्लीं भरपूर अशीं. सो ती सगळीं जी आसा पळय धुवून घेतले, किचन क्लीन करून घेतलो आनी तेच्या मागीर न्ही मुखार अशें कांय चड शूट केलें ना. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार चॅनलाक लायक, शेअर किंवा कमेंट जे आसा पळय ते करपाक विसरनाका. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.